जे इन्स्पेक्शन केलें तातूंतले जे पॉयंट्स आसात ताजेर डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जावन आमी डिसायड केलें की वी नीड सर्टन एक्सपर्ट्स टू रिजॉल्व ऑल दोज प्रॉब्लम्स. देर आर मेनी प्रॉब्लम्स टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, ते आमकां सॉर्ट करपा जाय. एसीचो प्रॉब्लेम आसत, लिकेजचो प्रॉब्लेम आसत, साऊंडचो प्रॉब्लेम आसा, अकुस्टिक्सचो प्रॉब्लेम आसा, ते सगळे प्रॉब्लेम आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय. सो वी हॅव अ लिस्ट ऑफ मेनी प्रॉब्लेम, ते आमी डिस्कस केले आनी तातूंतले कितें करपाचें ताजो एक प्रोग्राम आमी केला. मागीर तो पकडून आमी म्हटली वी वील हॅव सर्टन एक्सपर्ट्स टू डू इट. वी नीड टू हॅव दॅट. आयज कॉन्ट्रॅक्टर हाच्या वटेनचो कोण आशिल्लो न्हू तांचो काय ना, ऑफिशियली कोण नाशिल्लो आज. ना तांकां आपयता म्हणलेलें न्ही तुमी आयज, कारण हे आज ना तांकां आपोवपाक कितें तरी तांकां टायम दिवपाक जाय. सो नेक्स्ट मिटींग वीथ देम वील बी ऑन 10th ऑफ नोव्हेंबर. आणि हे एक्सपर्ट्स म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टरा वटेन आसतले काय मागीर सेपरेटली अपॉयंट जातले, कारण ते काम ऑलरेडी जालां न्हू तेजें. सो जे काम ऑलरेडी जालां ते कॉन्ट्रॅक्टर येतले, पुणून ते जे काम जालां ताजे वयर कितें तरी करपाक वी नीड सम सुपरविजन. ताका लागून आणखी एक्सपर्ट हाडचे पडटले. सो एक्सपर्ट तुमकां काम करपाक जाय काय ती परत एकदा चॅक करपाक जाय खंय खंय दोन्ही गोष्टी खातीर? चेक केल्या उपरांत कितें करपा जाय जाल्यार तें करूंक जाय. आतां ती कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक काय नव्याने कितें करपाक जाय ते दॅट वील हॅव टू डिसायड. ते एका दिसाचें काम ना रे, जादूक चिखंड जालें अशें ना. ताजो टायम लागतलो. तो तुमी कितें म्हणलें जाल्यार ते पुणून वील ट्राय अँड डू इट ॲज अर्ली एज वी कॅन. कला अकादमी एक अशी वास्तू आसा की इंडियात कला अकादमी भशेन कांय ना, तर हॅज टू बी डन फास्टर. तितले जावंक जाय, पुणून वी नीड एक्सपर्ट्स. ताका की एक मिस्टेक जाल्या ती आमकां रिपीट करपाची ना. तशें करून तशें गव्हर्नमेंटान ऑलरेडी इतलो अमावंट स्पेंड केल्लो आसा. सो आतां परत जे न्यू एक्सपर्ट्स येतले तांकां आनी पे करप आनी रिपेर दॅट वी नीड टू डिसायड आफ्टर मिटींग देम ना. कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक आसली जाल्यार ताका कितें मेळचें ना, ही वील हॅव टू डू इट. ना जाल्यार जे बजेट करून जे आसा ते करपाक जाय. सर आयज PWDचे कोण आशिल्ले ऑफिशियल्स? PWDचो ऑफिशियल आशिल्लो. ओके. सो तांचे कडल्यान, कारण इनिशियली हे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट दिले ते PWDंतल्यान दिला. सो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दितना तुमी ताजो फायंडींग केले की कॉन्ट्रॅक्ट दितना कितें चुकलां, कारण इतल्यो सगळ्यो प्रॉब्लम्स आसा. कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला ताजे कामा बद्दल पयलींचे हेजे बद्दल ताकाच आपयला न्ही 10 तारखेक. 10 तारखेक हय, लिस्ट करून 10 तारखेक ताका पयला आमी. ओके. आनी ताका समोर दवरून आमी, कारण वेगवेगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसतले न्ही, एका लायटिंगा वेगळो आसतलो, सावंडाक वेगळो आसतले. जितले कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितले. सर, कला राखण मंडळात जवळपास 20-22 पॉईंट काढलेले आहेत. त्यांनी एक इन्स्पेक्शन ओपन केलेलं. पुणे कला राखण मंडळ आमची संघटना काढले होते ज्यावेळेस त्यांनी पाहणी केली होती. तर साधारण त्यातले कुठल्या पॉईंट्सवर डिस्कशन झालं आज आणि काय सगळ्याच. नाही ते पॉईंट्स आता आम्ही दिले आहेत तिथं. म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून ज्या काही मिस्टेक्स झालेल्या आहेत त्या संबंधी काही विचारणा झालेल्या आहे. म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी असं झालेलं आहे की कधी कुठलं डिसिजन घेतलं गेलं हे कोणी स्पष्टपणे आम्हाला सांगू शकत नाही. सो दॅट हॅज बीन कॉल्ड नाव. आम्ही मागितलं आहे ते, आणि ते डिटेल्स आम्हाला पाहिजे. हे अगदी पण त्याचो रिपोर्ट्स आसतलो न्हू पयली मिटींग असा तो मागला आम्ही. तेच आमचे दिला. चेअरमॅन सरांनी तीच रिपोर्ट मागल्या. सर, काल तुम्ही पाहणी केली सगळी फ्लोर. सो तुम्ही कितले % सॅटिस्फाय आसा ऑन वर्क, और कितले % डिससॅटिस्फाय आसा सर ऑन दीस वर्क टास्क फोर्स? डिससॅटिस्फायड कितले म्हणू हांव? कितले तुम्ही पाहणी केल्या सर, सो तुमकां कितें दिसता? बिकॉज यू आर द टास्क फोर्स चेअरमॅन. ना, म्हाका दिसता पर्संटेज म्हळ्यार पासय जावं ना. नॉट इवन पासिंग मार्क्स. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट. नॉट इवन पासिंग मार्क. खूब करपा जाय, खूब.
म्हाका दिसता काल हांवें सांगलें तुमकां की थोडे थोडे आसत पूण काल इट वॉज फर्स्ट इन्स्पेक्शन. आतां ही मिटींग जाल्या उपरांत हांव सॅटिस्फाईड ना. म्हणजे सावंडाचो इशू आसतलो किंवा एसीचो इशू जो देर इज आसतलो मेनी इश्यूज आनी ती वास्तू म्हणून ताजें कितें तरी जें आसत कितें कितें म्हणपाचें आमी पावित्र्य म्हणून ते भितरल्यान येवपाक जाय. ते तुमकां अशेंच खंयच्यान येना, ते भितरल्यान येवपाक जाय. ताजे खातीर आय एम व्हेरी सॅटिस्फाईड वीथ दी टास्क फोर्स कमिटी, कारण हातूंत जास्त परफॉर्मर्स आनी हे आसत. ताका लागून हांव गॅरंटी दिता आतां जें काम जातलें न्हय तें 100% ऑनेस्टली जातलें. अंडरलायन दीस वर्ड रादर सर तुम्ही हे जर म्हटलें- पयलीं जाल्लें न्ही, ऑनेस्ट. तुम्ही म्हटले की पास जावपा इतले सुद्दां नाशिल्ले जाल्यार इतले खर्च करून करोडांनी खर्च केले, सो आतां ते वेस्ट ऑफ मनी कशें जालें ना? ना टोटल वेस्ट जावचें ना न्ही, कॉन्ट्रॅक्टराची पूण मिस्टेक आसतली न्ही तातूंत. बट इतले खर्च करून पास जावपा इतले तरी हो तूं म्हाका विचारता, हांव पयलींच आसलें तूं म्हाका SSCचो प्रश्न विचारता. तशें जायना. सी वी नीड टू टॉक टू दी एक्सपर्ट्स की कितें जालें, एक्झॅक्टली कितें जालें, आनी तें जें कितें जालें तें आमकां प्रिपेर करपाक जाय. हे टास्क बरें जालें सर. तुम्ही कलाकार म्हणून तुमकां कितें कमी दिसलें? कारण कलाकारांचोच मेन इशू आसतालो तेन्ना ना, कलाकार ना. म्हणून तुमकां कितें कमी दिसलें ते? हें सेम सावंड हांवें काल सांगलें न्ही तुमकां. म्हजें नाटक जालें आमकां लेपल लावचें पडटा हांगा नाटक करपाक जाल्यार. तो कला अकादमी सी जोसलकर सर हॅड डन अ प्ले विदाउट माइक्स. तो कला अकादमी वॉज वन ऑफ द फायनेस्ट अकोस्टिकली डिझायन्ड ऑडिटोरियम्स इन इंडिया. सो यू हॅव टू गेट बॅक दॅट स्टेटस. भितर येतना कितें उल्हासीत वी परफॉर्म इन 1981. So we were so happy. कितले there are so many spaces. ती वास्तू म्हळ्यार वायब्रंट जावंक जाय इज वॉट आनी तें जावपाक जें थंय जावंक जाय तें जावंक जाय. तुमकां शॉर्टकट ना. सो खंय तरी तुमकां दुख्ख दिसता कलाकार कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले कॉन्ट्रॅक्टर, तो कॉन्ट्रॅक्टर ह्या कामा खातीर सारको नासलो असो तुमकां दिसता? हाऊ कॅन आय से दॅट नाव बिफोर मिटींग? जाता सी ताका मेळपा जाय न्ही. आय कांट मेक स्टेटमेंट की तो नाशिल्लो आनी दॅट इज डिफिकल्ट. आय फील जें म्हाका दिसलें तें अप टू द मार्क ना आनी तें अप टू द मार्क जावंक ना. तुमचे रिपोर्ट सबमीट करपाक कितें डेडलायन आसतली? रिपोर्ट सबमीट करपाक ते आमी 10 तारखेक डिसायड करतले. खूब लेट करून ताजो उपयोग ना, ते बेगीन करता.